आज गोवा पुलीस जे आसा दे आर वर्किंग अंडर प्रेशर. पूण कितें आसा, लास्टाक आमी जाणा की न्याय कोर्टानूच मेळटलो आमकां, पूण कोर्टान वचपाक सुद्दां हे सगळे स्टेप्स कंप्लीट करचे पडटा. इट इज रिक्वायर्ड एज पर द लॉ. तुमी कंप्लेंट घालची पडटा. यू हॅव टू शो दॅट दर इज इनएक्शन बाय द पुलीस. पुलिसानूच भितर वयल्या लेवलाचेर वचचें पडटा. नॉर्थ गोवा एसपीक मेळचें पडटलें, तांकां सांगचें पडटलें रेजिस्टर कर म्हणून. अँड वेन ऑल दोज थिंग्स फेल देन वी आर अलाउड टू गो टू कोर्ट. सो आमी सगळी प्रक्रिया ही फॉलो करूनच वी विल डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल आणि वी विल टीच नरेन सावयकर अ लेसन एज फास्ट एज पॉसिबल. तुम्ही कितें कंप्लेंट बीन फायल करतली? काल जो प्रोटेस्ट जालो, ब्लॉक केलो रोड बीन, ताचेर तुमी कितें कंप्लेंट बीन फायल करतली? पळय, प्रोटेस्ट जाल्लो काँग्रेस पार्टीच्या ऑफिसाच्या भायर. म्हाका दिसता डेफिनेटली तांणी तरी एक कंप्लेंट घालूंक जाय. फाटल्या वेळार तुमकां याद आसतली, आमी एफईजी बंद केलो म्हणून आमचेर एफआयआर घाली आनी आमकां क्वेश्चनिंगाक आपयले. पूण ताज्या थोड्याच दिसा पयलीं बीजेपीन तांच्या भायर काँग्रेसीच्या पार्टीच्या ऑफिसाच्या भायर एफईजी जळयल्ली. तांचेर कांय एफआयआर घालूंक ना. आनी हें म्हजे कडेन आरटीआयन कळ्ळें की दे हॅव नॉट फायल्ड एन एफआयआर. तांकां म्हज्या आरटीआयन रॉंग इन्फॉर्मेशन दिवपाचो प्रयत्न केल्लो. सो आय डोंट नो वाय काँग्रेस पार्टी इज नॉट फायटींग हार्ड अगेन्स्ट द बीजेपी. तांकां कोर्टान व्हरून तांकां यू हॅव टू प्रूव दॅट दे वर रॉंग. सिस्टम यू हॅव टू मेक द सिस्टम वर्क. फक्त एका दिसाचो मिडिया इव्हेंट करून काय फायदो ना. यू हॅव टू मेक द सिस्टम वर्क अँड मेक देम सफर द कॉन्सिक्वन्सीस. सो आय ऑल्सो अपील टू काँग्रेस पार्टी टू फायल कंप्लेंट अगेन्स्ट दीस बिकॉज द प्रोटेस्ट काँग्रेस मिडिया इव्हेंट करता म्हणटा तूं. हांवें तशें कांय म्हणूंक ना रे बाबा. पूण कितें आसा, म्हाका दिसता दीज आर ऑपॉर्च्युनिटीज. जेन्ना तूं बीजेपीच्या अगेन्स्ट फायट करता, दीज आर ऑपॉर्च्युनिटीज. तांकां ही ख्यास्त पडूंकूच जाय. हे जे करता ते क्रायम्स. वॉट नरेंद्र सावयकर हॅज डन इज अ क्रायम. वॉट बीजेपी डीड आउटसायड द काँग्रेस ऑफिस येस्टरडे वॉज अ क्रायम. सो दे हॅव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टू द क्रायम. सो हांव फक्त अपील करता की दे शूड फायल कंप्लेंट्स अगेन्स्ट दोज क्रायम्स अँड हें करचें म्हणून. लास्ट टायम तुमकां सांगलें हांवें एफईजीची म्हाका आरटीआय रिप्लाय आयली. ते हांवें अर्चित नायकाक धाडलें सुद्दां. आय आस्क्ड हिम ऑल्सो पळय दीस इज गूड फॉर यू. हें म्हाका आरटीआयच्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की तांणी तुमच्या ह्या हाजेर एफआयआर फायल करूंक ना. तुमी कंप्लेंट फायल करा आनी प्रोसीड करा म्हणून. ही इज नॉट डन दॅट. ते तुमी काँग्रेसीकूच विचारात. म्हाका दिसता जेन्ना बीजेपीक फायट करता वी शूड होल्ड देम अकाउंटेबल एवरीवेर. म्हणजे जशें सडक से संसद तक म्हणटा तशें एवरी ऑपॉर्च्युनिटी यू गेट यू शूड यूज टू पूट द बीजेपी ऑन द मॅट.